खातीर प्रातिनिधी पावड्यार जाली चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मन की बात कार्यावळीत देश विदेशातल्या लोकांकडेन उक्तायले विचार। मातयेपासून तयार जावपी गणेश मुर्तींचो वापर करचो प्रधानमंत्र्यांनी मारलो उलो। भारतीय जनता पार्टीन आपल्या मुख्यालयात मन की बात प्रसारण बलिदान दीस आणि कार्यकर्त्यांखातीर डिजिटल प्रशिक्षण सत्राचे केले आयोजन। राष्ट्रीय पोलिओ दिसा निमतान 5 वर्सां मेरेनच्या सगळ्या भुरग्यांखातीर आयज जाली पल्स पोलिओ वाशिनीकरण मोहीम। सगळ्या भुरग्यांक पोलिओ डोस दिवपाचो उद्देश। आणि गुवी वखदांच्या विळख्यांतल्यान गोंयाक पुरायपणान भायर काडपा खातीर पुलिसांनी राबयली मोहीम। फुडल्या 3 वर्सांत गोंय राज्याक करतले नशामुक्त, पुलीस महासंचालकान केली घोषणा। आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका तांच्या सेशेल्स भोंवडेच्या दुसऱ्या दिसा गार्ड ऑफ ऑनर दिलो। दोनूय राष्ट्रांमदली इश्टागत आणि घटमूट द्विपक्षीय संबंद हातूंतल्यान दिसून आयले। प्रधानमंत्री मोदी हांणी भारत सेशेल्स भागीदारी आणि घटमूट करपाचो हेत आशिल्ल्या प्रतिनिधी पावड्यावेल्या बसकेत चर्चा केली। ह्या वेळार भारत आणि सेशेल्स हांच्या मदली भागीदारी प्रधानमंत्री मोदी हांच्या उपस्थितीत साबार महत्वाच्या समजिकायेच्या कबलातींचेर सयो जाल्यो। प्रधानमंत्री मोदी हांका पर्यावरण संवर्धन आणि टिकाऊ उदरगतीत केल्ल्या फुडारपणा खातीर सेशेल्सच्या सगळ्यात व्हड गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरायझन ह्या पुरस्कारान भोवमानीत केले। उपरांत सेशेल्सचे राष्ट्राध्यक्ष पॅट्रिक हार्मनी हांचे कडेन प्रधानमंत्र्यांनी द्विपक्षीय उलोवणी केली। ह्या वेळार आपल्या ह्या दौऱ्याविशीं उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें की भारत देश अशा हिंद महासागराची कल्पना करता जय समुद्री सुरक्षे वांगडाच आर्थिक समृद्धी लेगीत वाडटली। वृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity. हवामानाविशीं कारवाय करतना नीतिमत्ता आणि जापसालदारकेन करपाक जाय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें। प्रधानमंत्री सेशेल्सच्या राष्ट्रीय सभेत उलयताले। हिंद महासागराविशीं भारताच्या दृष्टिकोनात सेशेल्साक खाशेली सुवात आसा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें। सेशेल्सच्या भांगरा उत्सवी कार्यावळीत वांटेकार जावन खोशी जाली अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें। I also thank President Armeni and the people of Seychelles for honoring me with the Guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या 135व्या मन की बात कार्यावळीत देश विदेशातल्या लोकांकडेन आपले विचार उक्तायले। फाटल्या 6 म्हयन्यांत मन की बात कार्यावळी वरवीं देशातल्या लोकांच्या जायत्या कामगिरीविशीं भासाभास जाल्या। जून म्हयन्यांत देशान विमान उड्डाण क्षेत्रात मोठे यश मेळयले। MSME आणि एरोस्पेस क्षेत्राक नवे बळगे मेळपाक लागला। तेच बरोबर आत्मनिर्भर भारताचो संकल्प बळिश्ट जायत आसा। DRDOन स्वदेशी लॉंग रेंज लँड अटॅक क्रूज मिसायल हाची यशस्वीपणान चाचणी केल्या। आयज आमचो भारत देश दर्यासावन मळबा मेरेन चड सुरक्षीत आणि आत्मनिर्भर जावपाक लागला अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी आपल्या मन की बात कार्यावळीत सांगले। एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को
नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। गणपतीच्यो मूर्ती तयार करपाचे काम आता सुरू झाला। मूर्ती तयार करपी लोक आता सक्रिय झाल्यात। नागरिकांनी गणपतीची मूर्ती ही आमच्याच कुंभार आणि कलाकारांनी तयार केल्ली घेवची। मातयेपासून तयार केल्ल्या मूर्तीक प्राधान्य दिवचे। प्लास्टर ऑफ पॅरिस पासून तयार केल्ली मूर्ती विकत घेवची न्हय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या मन की बात कार्यावळीत सांगले। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें। अनुवर्सा संवसारभरातल्या 2500 परस चड सुवातांनी योग दिसा निमतान कार्यावळी जाल्यो। लोकांनी वेगवेगळ्या सुवातांचेर ह्या कार्यावळींनी वांटो घेतलो। अहमदाबादात जाल्ल्या संवसारीक योगासन चॅम्पियनशीप हाका बेस बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। ह्या सर्तींत जैतिवंत जाल्ल्या सगळ्या खेळगड्यांक आपूण परबी दिता अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी मन की बात कार्यावळीत उलयतना सांगलां। इनमें एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते। इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। आमी सगळे भारतीय एकठांय येवन जागतीक संकश्टाक तोंड दितात हाची आपल्याक खोशी जाता अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी मन की बात कार्यावळीत सांगलां। भौशीक सहभागाची हीच शक्त आमकां बळगे दितली आनी यशस्वीपणान मुखार व्हरतली असो विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो। इतने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे। जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं। इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसंच विसव। इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है। ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं और एक हथकरघे पर
सपने बुनते हैं और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं। भारत की कहानियों का और गांवों की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं, गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। भगवान वेद व्यास जी के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है, और हमें अपना उद्धार करना है। ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है। प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल चैनल पर। विसवा उपरांत येवकार आतां पळोवया मुखावेल्यो खबरो। भारतीय जनता पक्षान आयज आपल्या मुख्यालयात मन की बात डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यादिस्तीक बलिदान दीस आनी आपल्या कार्यकर्त्यां खातीर डिजिटल प्रशिक्षण सत्र ह्यो 3 कार्यावळी घडोवन हाडल्यो। मन की बात ही कार्यावळ सरकार आनी लोकां मदले संबंद घटमूट करता, जाल्यार डिजिटल प्रशिक्षण कार्यावळ ही कार्यकर्त्यांक प्रशिक्षीत करपा खातीर म्हत्वाची आसा। ह्या वेळार भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष, मंडळाचे अध्यक्ष आनी पक्षाचे कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। मन की बात कार्यक्रमात तर आम्ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे आतांच ऐकले आणि त्यांनी शेवटची दिल्ली मेसेज कॅच द रेन ही खूप महत्वाची आशिल्ली। त्या खातीर म्हाका दिसता आमी सगळे जाण म्हणून पावस कमी पडपाक लागला ते कॅच द रेन सत्यात कळटले। हांव हांगासर उलोवपाक उबो रावल्लो आसा बलिदान दीस डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांचेर। डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे आमच्या पयल्या मंत्रिमंडळांतले खरें म्हणजे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आशिल्ले, बट तांकां जेन्ना नेहरूजींचे विचार पडले ना की ह्या देशात या काश्मीरा विशयीचो विषय जम्मू आणि काश्मीर ह्या देशाचो अविभाज्य घटक आसा, अखंड भारताचें स्वप्न हे साकार जावपाक जाय। डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी, हमने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता देखे हमने स्ट्रॉन्ग कैडर बनाने का जो संकल्प किया है वही आगे आने वाले इसमें उपयोग आएगा। मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी पर्यावरणाक अनुकूल आशिल्ल्या मातयेच्या गणेश मुर्तींच्या वापराचेर भर दिवन मंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उपकार मानले। मातयेच्या गणेश मुर्तींक संरक्षणाची गरज आसा, ताका लागून प्रधानमंत्र्यांचो हो उल्लेख कुंभार समाजा खातीर व्हड उर्बा दिवपी आसा, अशें प्रेमेंद्र शेठ हांणी सांगलां। POP पासून तयार केल्ल्या गणेश मुर्तींचो बेकायदेशीरपणान वापर सुरूच आसा, हाचेर आमदार शेठ हांणी हुस्को उक्तायलो। आज जब मन की बात प्रोग्राम झालो, माननीय आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी यांच्यानी एक उल्लेख झालो की गणेश मूर्ती ज्यो आसा ह्यो प्लास्टरच्यो नसोंक जायना आनी त्यो मातयेच्यो केल्ल्यो आसता, त्या मुर्तीचें लोकांनी पूजन करूंक जाय अशें तेंच्यांनी जे आयज स्टेटमेंट केल्लें त्या बद्दल हांव आमच्या सगळे आर्टिस्ट जे गोंयांत आसा, जे मुर्तीकार आहात, जे माती पासून मुर्ती तयार करता आनी संबंद देशवासियां त्या वतीन हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी यांचे आभार मानपाक सोदता। तेंच्यांनी जे स्टेटमेंट केल्ले आहा ते स्टेटमेंट आमच्या कुंभार समाजाच्या खास करून लोकां खातीर एक वरदान आहा। तेंच्यांनी जे प्रमोट केल्लें आहा की मातयेच्यो मुर्त्यो तेंच्यांनी गणेश चतुर्थीक पुजपाक जाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची मन की बात कार्यावळ आयज शिवोले प्रसारीत जाली। भाजपाच्या शिवोले मंडळाचे सरचिटणीस परेश पालयेकार हांणी कार्यावळ पळयल्या उपरांत सांगले की मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्र्यांनी महत्वाचे मुद्दे मांडल्यात। चवथीच्या गणेश मुर्तींविशीं प्रधानमंत्र्यांनी उल्लेख केलो, अशें पालयेकार हांणी सांगलां। आजच्या मन की बातान आमी एक हे केलें की प्रधानमंत्रीन जे आमची गणेश चतुर्थीचो जो उल्लेख केलो आनी गणेश चतुर्थीच्या निमतान सगळ्यांनी जो प्लास्टर ऑफ पॅरिस जो गणपती आमी अवॉयड करपाचो आनी फक्त मातयेचो जो गणपती आहा तोच खरेदी करपाचो आनी तेजो उत्सव करपाचो हेजेर स्ट्रेस दिलें। तशेंच आयच्या मन की बातान
जे प्रधानमंत्रीन आमकां प्लास्टीक हेजेर जो एक हे दिला की प्लास्टीकचो उपयोग हो जी वेस्ट बॉटल्स आसा हेजो कसो करचो जेणे करून प्लास्टीक वॉल जी आमी प्रधानमंत्रीन एक हे दाखयला तेजेरूय बऱ्यापैकी उल्लेख जालो. राष्ट्रीय पोलिओ दिसा निमतान 5 वर्सां मेरेनच्या सगळ्या भुरग्यां खातीर आयज पल्स पोलिओ वाशिनीकरण मोहीम जाली. सगळ्या प्राथमीक भलायकी केंद्रां, सामुदायिक भलायकी केंद्रां, जिल्लो हॉस्पिटलांनी फुकट पोलिओ दिवपाची व्यवस्था केल्ली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. दरेका भुरग्याक पोलिओचे 2 थेंब दिले. पणजे वाठारांत वट्ट 19 पोलिओ बूथ स्थापन केल्ले आनी ह्या मोहिमे खाला 1990 भुरग्यांक हे डोस दिवपाचे ध्येय आशिल्ले अशें वैजकी अधिकारी डॉ. सायली. सकाळी 8 वरांचेर सुरू जाल्ले हे वाशिनीकरण सांजे 5 वरांचेर सोंपले. आज नेशनल पोलियो डे है. पोलियो डे के इस अवसर पर 5 साल के नीचे के सभी बच्चों को पोलियो डोज देना चाहिए. सभी पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सभी जगह पे पोलियो डोज फ्री. मैं सभी पेरेंट्स को आह्वान करता हूं कि चलो आ जाओ और पोलियो डोज अपने बच्चों को दे दे. विल एरेडिकेट द पोलियो फ्रॉम अवर कंट्री. पोलियो मुक्त देश करने के लिए सहकार्य करें. पोलियो डोज दे दे. सो आयज आमी 20 जूनाक पल्स पोलियो प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्लो आसा. सो ह्याच्या अंतर्गत आमी 0 to 5 इयर्स जितली भुरगीं आसा ताका सिंगल डोज ऑफ पोलियो वॅक्सीन म्हळ्यार 2 ड्रॉप ऑफ पोलियो वॅक्सीन दिता. सो आतां ह्या वर्साक आमकां पणजे आमकां आमचे 19 बूथ्स आसा. सो तुमी आपापल्या भुरग्यांक हाडून थंय आयज डोस दिवपाचो. आमचो टायमींग 8 AM to 5 PM पर्यंत आमी आसतली आनी आमचें टार्गेट आतां 1199 आसा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयचो गिरेस्त इतिहास आनी दायजाचें प्रतीक आशिल्ल्या पुनर्स्थापीत केल्ल्या हळर्ण किल्ल्याचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार आमदार प्रवीण आर्ली आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. पुरातत्व खात्यान हो किल्लो पुनर्स्थापीत केल्ल्याचो घेतिल्लो निर्णय फुडल्या पिळगे खातीर म्हत्वाचो आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. फाटल्या कार्यकाळात अशाच पद्दतीत आमी जाका म्हणटा की विकास, विरासत भी और विकास भी, म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या कार्यकाळात आमी जाका म्हणटा की विकासा बरोबर विरासताकूय बी खूब महत्व दिलां. आमचे आर्कोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हे आमकां टिकोवन दवरपा खातीर सातत्यान आमचो प्रयत्न आसा. म्हणून तर 8.5 वर्साच्या कार्यकाळांतल्यान मागीर सप्तकोटेश्वराचें शिवकालीन मंदिर आसतलें किंवा त्याच बरोबर आमी म्हणटा जेल म्युजियम आसतलो, साखळेंतलो फोर्ट आसतलो किंवा आयचो हो फोर्ट ऑफ हलर्णा आसतलो. हो म्हज्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात अस्तित्वात आयले. परत एकदा आमी रिनोवेट करून लोकार्पण करपाक शकले हाज्या बद्दल खरोखरूच म्हाका गर्व आसा. घेवया एक ल्हानसोच विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. घुवळी वखदांच्या विळख्यांतल्यान गोंय राज्याक पुरायपणान भायर काडपा खातीर पुलिसांनी मोठी मोहीम सुरू केल्या.
केंद्र सरकारच्या नशामुक्त भारत मोहिमेअंतर्गत फुडल्या 3 वर्षात गोय राज्य नशामुक्त करतले अशी पुलीस महासंचालक अलोक कुमार हांणी घोषणा केली। आंतरराष्ट्रीय घुवळी वखदा विरोधी दिसा निमतान गोय पुलिसांनी 10 किलोमीटर एंटी नार्कोटिक्स रनचे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाकडच्यान आयोजन केले। त्या वेळार ते उलयताले। ह्या वेळार मुखेल सचिव व्ही कांदवेलू आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। पिछले 5 सालों में गोवा पुलिस ने 900 से ज़्यादा केसेज रजिस्टर किए हैं, 1000 से ज़्यादा लोगों को ड्रग के केसेज में अरेस्ट किया है, 1000 kg से ज़्यादा ड्रग सीज भी किया है और बहुत सारा डिस्ट्रॉय भी किया है। लेकिन केवल एनफोर्समेंट से ड्रग के खिलाफ की लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। इसके लिए कम्युनिटी आउटरीच, फैमिली एंड कम्युनिटी लेवल पे भी हम सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा ताकि नशा मुक्त भारत का जो सपना है वो साकार हो सके। इसलिए बहुत सारे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं और आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम सब के कलेक्टिव रिजॉल्व से नशा मुक्त भारत का जो सपना है वो 2029 तक साकार हो सकता है। सोरो पिवन गाडी चलोवप्या आड राज्य सरकारान खर कारवाय करपाचो निर्णय घेतला। ह्या निर्णयाक आपूण येवकार दिता अशें कल्लोबो हांणी सांगले। सुदीप तामणकार आणि रेंट कार संघटनेच्या सदस्यांवांगडा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत आमदार मायकल लोबो उलयताले। रस्त्याचे अपघात उणे करपा खातीर मोटर वाहन कायद्याखाला सध्याच्यो तरतुदी प्रभावीपणान चालीक लावच्यो पडटल्यो हाचेर लोबो हांणी भर दिलो। गोंय राज्यान जे रेंट कार घेवन ट्युरिस्ट सोरो पिवन गाडी चलयता आनी तितून कितलेशेच अपघात अशे कितके आमचे गोंयकार आनी ट्युरिस्ट हेचो खंय तरी एक्सिडंट जावन भायर पडले, दे पास्ड अवे, सिरियस एक्सिडंट्स, मल्टिपल ब्रेन हॅमरेजीस, बॅकबोन, परमनंट डिसेबिलिटी अशे खुबशे जाणांक जाले। आय वॉन्ट टू टेल ऑल द पुलीस इन्स्पेक्टर्स ऑफ ऑल द पुलीस स्टेशन, प्लीज स्टॉप व्हेइकल्स जे कितें व्हाईट नंबर प्लेट व्हेइकल जे कोण दिसता तुमकां कोणाक भाड्याक दिले स्टॉप करा, डिटेन करा, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक धाडा की हेचे रजिस्ट्रेशन कॅन्सील करचें म्हणून 3 म्हयन्यान। गोयचे नामनेचे कवी आणि गझलकार दत्तप्रसाद जोग हांणी 24 वरां सेगीत कविता सादरीकरण करपाचो संवसारीक विक्रम आपल्या नांवार केला। काल दिवचलच्या दीनदयाळ सभागृहाक सुरवात जाली। दत्तप्रसाद जोग हांणी मराठी, हिंदी, कोंकणी, मालवणी, चित्पावनी आणि गुजराती अशा 6 भाषांनी कविता सादर करून विक्रम केलो। ह्या वेळार दिवचलीचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, पद्मिनी फाउंडेशनाच्यो अध्यक्षा सुलक्षणा सावंत आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उपस्थित मानेस्तांनी जोग हांच्या विश्व विक्रमाची तोखणाय करून आपले विचार उक्तायले। बुक रिकॉर्ड्सान खूब लोकांचे तशे विक्रम नोंद केल्ले आसा। आमचो एक अभिमानाची गोष्ट बिचोली तालुक्याचो, बिचोली मतदारसंघाचो ते दीनदयाळाचें नाव येतले, दत्तप्रसाद जोगाचें तर नाव येतलेच आणि दीस वील बी अ परमनंट। म्हणजे जर मनशान जर कितेंय जिवनान येवन करपाचें जाल्यार अशें करपाचें जाचें नाव वर्षान कोणी तरी घेवपाचें। एक व्यक्तीचा एवढा अथक कितीतरी वर्षांचा प्रयत्न आणि तो प्रयत्न 24 तासामध्ये त्याने ते सादर करणं हा खूप तशी बघितलं तर खूप कठीण बाजू आहे। आणि ही कठीण बाजू आता मी म्हणजे यूट्यूबवर बघितलेलं लाईव्ह जेव्हा चालत होतं कुठल्याही कविता सादरीकरण होत होती असं वाटत नव्हतं की आता ते जरा थकलेले आहेत आणि आपली कविता वाचत आहे। कुठलंही काम करताना शेवटी आपला परिवार हा आपल्या सोबत असतो। त्यामुळे माझ्या दोन्ही बहिणी, माझे भाऊ, माझा पुतण्या, माझा मुलगा, माझी पत्नी या सगळ्यांनीच एक कलेक्टिव्हली, यामध्ये कोण मोठं कोण कमी असं काही नाही आहे, आम्ही परिवार म्हणून आहोत। त्यामुळे या सगळ्यांनी जी काही साथ दिली, मित्रपरिवार, घरचा परिवार, सिद्धीसारख्या माणसांनी दिलेली साथ, व्यासपीठावरील दिलेल्या माणसांनी आज इथे उपस्थित आहेत पण गेले 15 दिवस त्यांचे मिळणारे आशीर्वाद, आम्ही येतलो तुझे कौतुक असा, हे सगळं जे काही माझ्यापर्यंत आलं। करसवाडा म्हापशा हांगा भाड्याच्या रुमात रावपी एकाच कुटुंबातल्या बापूय आनी चल्याचे मृतदेह संशयास्पद स्थितीत मेळिल्ल्यान आसा।
चल्याच्या आईचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. ह्या तिगांनी विष घेतिल्ल्याचो संशय आसा. ह्या घडणुके फाटले नेमके कारण अजून स्पष्ट जावंक ना. पुलिसांकडल्यान फुडलो तपास चालू आसा. राज्यात फाटले कांय दीस उटंगराचो पावस सुरू जाला. गोंय वेधशाळेन दक्षिण गोंयांत आयज पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जाल्यार गोंयांत उत्तर गोंयांत येल्लो अलर्ट जारी केला. राज्यभरात कांय सुवातांनी मोठ्या प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. वराक 40 ते 50 किलोमीटर मेरेन वारे व्हांवन घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच 29 जून ते 4 जुलय मजगतीं दोनूय जिल्ह्यां खातीर वेधशाळेन येल्लो अलर्ट जारी केला. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.3 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.6 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां सेशल्सच्या गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरायझन पुरस्कारान केले भोवमानीत. भारत सेशल्स भागीदारी आनी घटमूट करपा खातीर प्रतिनिधी पावड्यार जाली चर्चा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मन की बात कार्यावळीत देश विदेशांतल्या लोकांकडेन उक्तायलें मत. मातये पासून तयार जावपी गणेश मुर्तींचो वापर करचो प्रधानमंत्र्यांनी मारलो उलो. भारतीय जनता पार्टीन आपल्या मुख्यालयात मन की बात प्रसारण, बलिदान दीस आनी कार्यकर्त्यां खातीर डिजिटल प्रशिक्षण आयोजन. राष्ट्रीय पोलिओ दिसा निमतान 5 वर्सां मेरेनच्या सगळ्या भुरग्यां खातीर आयज जाल्ली पल्स पोलिओ वाशिनीकरण मोहीम. सगळ्या भुरग्यांचो उद्देश. आनी घुवी वखदांच्या विळख्यांतल्यान गोंयाक पुरायपणान भायर काडपा खातीर पुलिसांनी राबयली मोहीम. फुडल्या 3 वर्सांत गोंय राज्याक करतले नशामुक्त. पुलीस महासंचालकान केली घोशणा. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.